मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सरकारी स्कुलाची पाखी गेली हुबून. आंबावली केपेच्या स्कुलाची अवतिकाय. गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयभर मनयली गोकुळाष्टम. विविध सांस्कृतिक आनी कलात्मक कार्यावळी सयत मनयलो श्रीकृष्ण जल्मदीस. भुरग्यांनी काढलो दहीहंडीचो घोस. फुडले 5 दीस IMDचो येल्लो अलर्ट. पुराय गोंयांत घसघशीत पावसाचे संकेत. पावसा बरोबर घोळटलो वादळी वारो. लोकांक सादूरतायेची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या शिक्षण मळावयले कितलेशेच किस्से गोवा 365 दाखोवन दिले. पोरण्या इमारतींनी चलपी बालवाड्यो दाखयल्यो, कड्डम जाल्ल्यो शाळा दाखयल्यो आनी आतां नव्या इमारती वयली करकरीत पाकी हुबून वतना पळोवपाची पाळी आयल्या. आंबावली केपेचे सरकारी शाळेच्या बाबत कामान आयज प्रताप दाखयलो. सध्या वाऱ्यान पत्रे हुबून गेले. बरें म्हूण बरें, भुरग्यांचेर अरिश्ट आयले ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आंबावली आसा ह्या हायस्कुलां आसात आनी आज जवळ एका सुमार इस्कॉल सुटपाच्या टायमार बरो पावस झडलो आनी वारो आयलो आनी ह्या वाऱ्याचेर ह्या इस्कॉलाची जे पत्रे आसात हे उडून गेले कडेन आसात. आनीक बरें देवाची मिलार म्हणपाची की खंयच्या भुरग्याक कांयच जालें ना. आनीक लोकां कडच्यान जायतो बोवाळ आयकूं येयलो की भुरग्यांक हें जालां तें जालां, पूण प्रत्यक्ष आमी जेन्ना हांगा आयले त्या टायमार पळयलें की खंयच्या भुरग्याक कांयच जालें ना. पूण हांगा एकच की PWDन जी ऑथॉरिटी आसा ह्या हेची देखरेख करपाची, हेणी खंय तरी इन्स्पेक्शन करून हांगा तेजो हें पळोवपाक जाय आसता. कित्याक पावस वारो कसलो येता तो खबर आसा. तेजे पयलीं हांगा तेजे कंडिशन कशें आसा, कात आसा, तेजी मेंटेनन्स जाता काय ना म्हण तें हें पळोवपाची गरज आसा. पूण आतां पळय जाल्यार तेजी कोण मेंटेनन्स कोण पळयना. एक जावन तेजेर पत्रे धापले, मल्ल धापता आनी चुट्ट धापता ते भशेन, मागीर आनी कांय ना, मागीर जाले गेले. आज बरें आसा की खंयच्या भुरग्याक कांय जालें ना आनी कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो हेका. इस्कॉल चालू आसतना जर इन्सिडेंट घडपाक लागले, आमी जाणात हे नॅचरल आसा, कित्याक पावस वारो वो खूब येता. पूण खंय तरी हेजेर PWDन लक्ष दिवपाक जाय, पळोवपाक जाय की जे पत्र्याचें काम दिलें, वयले पत्रे घालपाक दिले ते सारखे आसा काय ना हेंय पळोवपाची गरज आसा. पूण हांगा पळोवपाक कोण तयार ना. आपआपल्या कितें आसता घेतले बसले. म्हणून आज ही अशी परिस्थिती उद्भवले कडेन आसा. आनी ही जर अशी जाताली जाल्यार हांगा कितें जाता आसलें. म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन PWDन हें पळोवचें आनी आमी CMा एक सांगूंक सोदता. CMान हेजेर एक इन्क्वायरी बसोवची आनी हे एकूय इस्कॉलाचेर न्हय, जितली इस्कॉलां आसात तेजेर इन्क्वायरी बसोवची. ज्या इस्कॉलांक वयर पत्रे घातल्यात आनी ते खरें बरें आसा, सारकें आसा, कंडिशन आसा जाल्यार पळोवचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकार. काणकोणकारांक प्रदूषित उदक पिवचें पडटा. मंत्री लक्ष दिना म्हणून थळाव्यांनी चक्क पुलिशेंत कागाळ नोंदयली. पुलिसांनी हेल्थाक रिपोर्ट हाडपाक लायलो खरो, पूण ताचे आदी टाकी रिकामी करपाचो पराक्रम PWD अधिकाऱ्यांनी केलो. काणकोणच्या PWD ऑफिसरांक आतां बेताबडये बगर दुसरो पर्याय ना. थळाव्या एक्टिव्हिस्टांनी उलोवन दाखयला. काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद आनी खोला ह्या 2 पंचायतींतल्या 5 जाग्यांचेर पोल्युटेड उदक मेळ्ळें आनी हें उदक मेळ्ळे उपरांत काणकोणा एकूच व्हडलो बोवाळ जालो. ह्या उदकाचे प्राथमीक नमुने कांय मनशां कडेन लागले. खास करून काणकोण तालुक्यांतले काँग्रेसीचे लिडर जनार्दन भंडारी हांकां जेन्ना ही गजाल कळ्ळी त्या वेळाचेर तेन्ना ताणें काणकोणांतल्या PWD ऑफिसराचेरच पुलीस स्टेशनाचेर केस केली.
ह्या वेळाचेर पुलिसेन हॉस्पिटलाक हो रिपोर्ट फॉरवर्ड केलो आनी सांगलें की हाचे तुमी प्रत्यक्षात नमुने घेवचे आनी आमकां दिवचे जेणे करून फुडली इन्क्वायरी करपाक आपल्याक बऱ्याक पडटलें म्हणून. त्या वेळाचेर हो विशय हळू मुखार गेलो आनी जेन्ना परत एक फावटी हायर ऑथॉरिटी हें उदक चॅक करपा खातीर येवपाची आशिल्ली त्या वेळाचेर PWDच्या ऑफिसरांनी थंयसरल्या मनशाक सांगलें की टाकीच खाली कर म्हणून आनी ह्या मनशांनी टाकीच खाली केली. खरें म्हटल्यार जेन्ना अशी कितें एखादी गजाल वायट घडटा त्या वेळाचेर हायर ऑफिसरान जो मनीस कोण वायट करता किंवा जो मनीस कामचुकार आसा अशा मनशाचेर एक्शन घेवपाक जाय तेन्नाच खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंटाची चक्रां जाग्यार पडटा. पूण हांगासर उलटेंच जालें. जे PWDचे हायर ऑफिसर आसा ह्या ऑफिसरांनीच थंयसरल्या जो कोण कामचुकार मनीस आसा किंवा पोल्युशन आनी किंवा क्लीन सारकें दवरिना अशा मनशाचेर एक्शन घेवपाचें सोडून ताका सेफ करपा खातीर वेगळ्या तरेचें डायरेक्शन दिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां नवेंच वळण आयलां. सद्याक आतां हो विशय इतलो गंभीर जाल्ल्या कारणान काणकोणकार आतां हो विशय तर खपोवन घेवचेच ना. काणकोणचे जना भंडारी हाणें सांगलां की हो विशय आतां आमी वेगळ्या तरेन ट्रीट करतले आनीक जेन्ना वेगवेगळी परिस्थिती येता त्या वेळाचेर जशी बेतबोडी आमी काडटात तशा तरेन आतां ह्या ऑफिसरा खातीर आमकां एक वेगळ्या तरेचें पावल म्हणजे बेतबोडी काडपाची गरज आसा आनी त्या तरेन तें आपूण एक वेगळ्या स्ट्रॅटेजिकल एंगलांतल्यान कांय भुरग्यांक मुखार वयतलो. मागीर मातशे डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी आमकां बोटो दाखोवची न्ही अशा तरेचो गंभीर इशारो ताणें ह्या वेळार दिला. हे जे गोंय राज्याचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हें आसा म्हणजे मिनिस्ट्री आसा PWDची तातूंत एक वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा. आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें काम कितें प्रत्येक तालुक्यांक जे ऑफिस आसात म्हणजे AE आसा JE आसा मागीर सकयल सुपरवायझर आसा ह्या लोकांनी काय काम कितें ड्युटी कितें बरें उदक दिवप लोकांक हे खंयच्या न्हंयच्यान कितें पासून ट्रीट करून ते लोकांक पिवपा खातीर दिवप. पूण आमच्या काणकोणा दुर्दैव म्हणजे सगळे कडेन सदांच म्हणजे लोकांनी कंप्लेनी आसल्यो उदका लागून मागीर गडूळ उदक येता चिखला उदक येता वास येता. पण आमी तांकां सांगत आसताले वारंवार तांकां आमचे नजरे आंडी येत आसताले पूण केन्नाय तेमी दखल घेतला हें सारकें करपाचें म्हण कळ्ळें. एकदा तर हांवें कितें केलें आमकां ऑफिशियल सांगलें तांकां हांवें तरी आयकलां म्हणजे आमी ऑफिशियल कंप्लेन दिली पोलीस स्टेशनार आनी तेजें एक्शन घेवपाक लागलें. तेन्ना पोलीस स्टेशनान पोलिशेचे PI आसा काणकोण पोलिशेचे PI आसा तेणी डायरेक्शन दिलें हेल्थाक CSCक तुमी ताबडतोब हें वॉटर टेस्ट करा म्हण उदकाची सॅम्पल्स घेयात आनी DHSाक धाडून तेजे नमुने चॅक करा म्हण. आनी त्या नमुन्याक तांकां क्लियर कट आयलें जे 5 प्लांटा वयल्यान उदक घेतलें स्टोरेज टँकांतले आनी सप्लाय टाकयेचे त्या 5 कडेन पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयलो. तातूंत कॅमिकल्स मेळ्ळे बॅक्टेरिया मेळ्ळे. मागीर हे असली उदक हे नालायक निर्लज मागीर बेजबाबदार लोक हे आमच्या लोकांक हे असले उदक पियेताले आनी तेजी फाटली कारणां आज आमचे पळय किडनी प्रमाण दुयेंस वाडला ते ह्या लोकांक ह्या हेका लागून ह्या उदका लागून ते पळय कॅन्सर्स टायफॉयड जॉन्डिस हे जबाबदार हे उदक असलें उदक दिल्ल्यान ते जाता. आनी आतां तुमकां परत तेमी आतां कितें केलें ह्या डिपार्टमेंटान केलें PWD सांगलें आतां आमी सगळें आसतें क्लियर केलां आतां बरें उदक दिता. पूण तरी आसा आतां तेमी परत काल CSCचे आनी वॉटर सॅम्पल चॅक करता पळय ते आयले परत तेमी सगळें उदका सॅम्पल घेवपाक गेले. पूण हांगा दुर्दैव कितें परत तसलें उदक अजून आतां तेमी सांगलें आसा पूण ऑफिशियल रिपोर्ट आसा आनी एक कडेन तर टांक्यांतलें उदकच सोडलें त्या टांक्याच्या उदकाचें सॅम्पल ते घेवपाक लागले ते उदकच सोडलें आनी तो JE सांगता ना ते बरें नासलें म्हण तो सुपरवायझर सांगता आनी आपल्या सोडपाक लायलें म्हण. हें कितें कोणूय सांगूं शकता ल्हान भुरगो सांगूं शकता मागीर हेका सायंटिफीक आनी टॅक्निकल खबर आसलो जाय म्हण ना. जेन्ना तूं उदक सोडटा हेजो अर्थ कितें तें उदक पाडेलें अनहायजेनीक कन्जम्पशनाक फिट नासलें क्लियर कट. मागीर कसलो धंदो चलपा तेंगेलो गैरकारबार चल्ला पळयात वेगवेगळे भाशेन तेंकां समजोवपाचें पण त्या आतां इतली भाशेन आनी समजता ते समजनात. मागीर हेचे पडे मुखार आतां बेतकाडी घालच्यो ताका पर्याय ना. मागीर जे आमच्या लोकांच्या हेल्था कडेन खेळटले आरोग्य तेंचे ते हांव बेतकाडी काडटलो. जनार्दन भंडारीन ह्या निमतान संबंदीत खात्याचो मंत्री थळाव आमदार हांचे लागणुकीचेरय बोट दवरलें. ज्यो गजाली आमदार मंत्र्यान जाग्यार घालपाक जाय त्या गजाली खातीर गांवांतल्या लोकांक झुजचें पडटा हाचेरय ताणें तिडक उक्तायली. PWD खात्याक जावं प्रोटोकॉल कोण वाली ना कन्सर्न मंत्री आसा खात्याचे अधिकारी आसा आनी स्थानीक आमदार आसा हेणें लक्ष घालप न्ही. बाबा आपल्या मतदारसंघाक आपल्या लोकांक उदक बरें मेळना आपल्या लोकांक रस्ते बरे ना लायटी सारकी ना वोल्टेज सारकी ना हे कोणी लक्ष घालो. हॉस्पिटल परिस्थिती पळया तुमी
कितें आसता पळयात आनी मागीर म्हाका सांगात हेजेर लक्ष कोणी घालप जबाबदार म्हणटा निवडून दिला ते तुमचें काम कितें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोकुळाष्टमी निमतान पुराय गोंयभर सांस्कृतीक आनी कलात्मक कार्यावळी जाल्यो. पळयात गोंयची दहीहंडी. पॉप्युलर हायस्कूल मडगांव आयज गोकुळाष्टमीचो कार्यक्रम आमच्या स्कुलान साजरो केला गेलो. श्री कृष्ण जयंती उत्सव हो वार्षिक आमी हांगा मनयतात. आमचे सगळे भोजन समाजाचे लोक एक जावन हो उत्सव मनयतात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांकवाळ वाठारांत हिल कटिंग चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांक भंय पडला. गोंय दुसरे वायनाड जावं येता देखून गंभीर दखल घेत हिल कटिंग बंद करपाचें मागलां. नारायण नायकान कर हस्तांतरण आणि बेकायदो दोंगर कापणी प्रकरणात अधिकाऱ्यांची फटवणूक आणि चुकीची मांडणी करपाच्या हेतान बनावटी दस्तावेज तयार केल्ल्याचो आरोप मार्दोळकारान केला. हे कागाळीचेर कारवाय करून प्रभाग नगरसेवक डेरिक वेल्स, उपसरपंच गिरीश हांचे सयत सांकवाळे पंचायतीच्या वांगड्यांनी घडणूक थळार पळोवणी केली. अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचो प्रत्यक्ष नियाळ घेतलो आणि बेकायदो कारवायेंचेर उपाय काडपा खातीर योग्य ती कारवाय करतले अशें आश्वासन नागरिकांक दिले. गेले 2 वर्सां पयलीं 2020 सालान हांवें हांगासर कंप्लेन दिलो खंटा म्हणून, हे दोंगर खंटा म्हणून. व्हेरी ग्रेव जो इन्सिडेंट आसा तो हो आसा. तेज्या उपरांत जालें कितें, हांगासर जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें पयलें हांगा घर बांदलेलें आसा. पयलो जर कोणाचो धपको बसतलो ही लोक व्हांवन वयतले. दोंगर देंवलो जाल्यार सकयल देंवपाची परिस्थिती आसा. दुसरें, हें जें सगळें घडलां हितूर खुबशे फ्रॉड आसा आणि मिसरिप्रेझेंटेशन आसा. आता फ्रॉड कोणी केला, नारायण दत्ता नायक. आता ते पार्टीनूच सांगला आमकां नारायण दत्ता नायक हेणी हो जागो फोटोन विकला म्हणून. कारण हो जागो तांकां विकलेलो ना, पेपर केल्या दुसऱ्या जाग्याचे दुसरे कडले आणि विकला आनी तांकां जागो दाखयला तो हो. ते लोक अनपड, तांकां कांय कळना. सो तांकां हांगासर हें दिलां, रावपाक दिलां. आयज आमी एमर्जन्सी बेजार हिंगा आयल्या की फाटल्यान भरपूर हिल कटिंग जालां म्हण आणि फुडें लोकांक त्रास जावपा नाका म्हणचे हिल कटिंगचो वयर कोसळून येयले जाल्यार सकयल आख्खी गांवची म्हणजे 10-15 घरां आसाय ती घरां काबार जातली जशें वायनाड जालां ते भशेन. सो आमकां नाका तशें जावपा लागून सो आमी ताका लागून इन्स्पेक्शन केलं. इन्स्पेक्शन करून तेजे आमी आतां रिपोर्ट कितें आसो आमी तो कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटले की तेजे कितें कारवाई जावची म्हणून. ते आमी मागता डिपार्टमेंटाक लागून तेजी बरी कारवाई जावची म्हणून. सध्या कितें परिस्थिती आतां माती बीन पळयला ती माती तुमी चोयला जाता हिंचे आख्खी माती पळय थिंगा भरल्या सगळ्या भरल्यात. मातसो बरो पावस बीन जोडलो जाल्यार आख्खी घरान लोक काबार जातली घरान. या विशयाचेर फाटपुरवण करून पर्यावरणाचे लुकसाण जावचे न्हय हे खातीर गरजेची उपाय येवजण करपाचे आणि सगळ्या उदरगतीच्या उपक्रमांक पाळो दिवपाचे आश्वासन सांकवाळ पंचायतीन दिला. कथीत बनावट कागदपत्रांची फुडली चौकशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडल्यान जातली. जे हिल कटिंग चलता, हिल कटिंगाचेर हे जे इश्यू चालू आहा आनी तुमकां खबर आसा वायनाडचे इश्यू जाल्ले ते बेजीचेर हे जे कंप्लेन येयला आमकांय मेजर इश्यू येयले हिल कटिंगाचे कंप्लेन. ताका लागून आमी सडनली मीन्स ताका नोटीस धाडल्या पार्टी. एक पार्टी तर येवंकूच ना, दुसऱ्या पार्टी जे कोणी विकलेले पळय तो गरीब ते पळय तो आमचे फुडें रडटाले. एक कंप्लेन अशें की ते बरें हिल कटिंग करता आनी ताका इल्लिगली घर विकलेले. तेचेर आमी आमचे पंचायत सायडीचे वॉर्ड मेंबराक घेवन आमी हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. आतां जायते जे लिगली जे बसता ते आनी जाय त्या डिपार्टमेंटाक आमी आमचे लेटर फॉरवर्ड करतलो. जे इल्लिगलिटी तेजे उलयल्ले आनी जे चलता गांवान. सपोज तुमकां सपोज वायनाड जशें सिट्युएशन हिंगा जाल्यार तुमकां खबर लोक कितलेशे लोक सकयल रावता हे सगळे माती वाहून सकयल वयतले आनी लोक बाकी ब्लेम कोणाचेर येतले पंचायतीचेर. सो दॅट्स वाय आमकां हे इन्स्पेक्शन करचें पडलें. हांव एमर्जन्सी बेजीस आमी इन्स्पेक्शन काडलें. बाकीचे डॉक्युमेंटेशन पेपरवर्क जे करपाचें आमी सर्टन डिपार्टमेंटाक आमी आमच्या सायडीच्यान आमी फ्रॉम पंचायत सायडीच्यान आमी लेटर करपाचें. आनी बाकी आनी कंप्लेंट्स येयल्ले की तेजे इल्लिगल शॉप्सां आसा. तुजे नारायण दत्ता नायक म्हणटा तेजे इल्लिगल शॉप्सां हिंगा तेजेरूय आमी इन्स्पेक्शन काडपाचें. प्लस हाऊस नंबर भरपूर आमचे म्हाका दिसता 10-12 हाऊस नंबर घेतले आमच्या पंचायतीचे. तेजेर सुद्दां आमकां इन्स्पेक्शन करता. लिगली जे जाता तेजेर कितें लोकांक त्रास केल्ले लोकांक त्रास जाल्ले नाका आमकां. नारायण बोला मेरा जगह है, हमको बेच रहा है. मैं बोल के मेरे को हम लोग को दिलाया. हमने 9 लाख से जगह लिया हुआ और हाउस नंबर दिया है और लाइट का परमिशन दिया है, नल का परमिशन दिया है. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि मुजेफ शेख. 49वे चांदोर सिमेंट फुटबॉल सर्तीत डॉन बॉस्को ऑरेटरीन फातोर्डान सांताक्रूज सोसायटीक हारयले. 2-1 अशा गोल फरकान हो रंगीत खेळ सोंपलो. चांदोर खेळ मळार 49वी चांदोर सिमेंट फुटबॉल सर्तीत डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डान सांताक्रूज सोसायटीक 2-1 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. IMDन फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट दिला. पुराय गोंयांत घसघशीत पावसाचे संकेत मेळ्ळ्यात. पावसा बरोबर वादळी वारो घोळटलो. झाडां पडपाची आनी पालसणां कोसळपाची भिरांत वाडल्या. लोकांक सादूर रावपाची सुचोवणी हवामान विभागान दिल्या. मळबान कुपां पळोवपाक मेळटली. कांय कडेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावस पडून लेगीत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. तातूंत उणाव जावपाची लक्षणां दिसनात. बुधवारा तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती अपेक्षीत आसा. IMDचो 31 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. ह्या काळान उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. मळबान कुपांची दाटी. तापमानान उणाव जावपाची शक्यताय ना. बुधवारचे तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. 30 तारखे मेरेन दर्यादेगेर वचचें न्हय. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.